5 वर्सां लोकांनी पळयलां. हेच्या पयलीं 10 जाण गेले, 17चे फक्त एकटोच उरलेलो दिगंबर कामत. आनी काँग्रेसीचे एवरी टायम आमी सांगताले की काँग्रेस वयतलेच म्हणून, केन्ना केन्ना वयतलेच म्हणून. आनी सेम जालें. एवरी टायम काँग्रेसीचे खुबशे वांगडी प्रिंसिपल ऑपोजिशन म्हणटाले काँग्रेस इज द ओन्ली ऑपोजिशन आनी काँग्रेस इज द ओन्ली पार्टी हू कॅन डिफीट बीजेपी अशें म्हणटाले. आयज ते खंय गेले. जेन्ना आमकां म्हणटाले रेव्होल्युशनरी गोवन्साक रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्प्लीट वोटींग करता म्हणून, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान बीजेपीक जिखोवन दिला अशेंय स्टेटमेंट खुबशे पॉलिटिकल पार्टीन केले, काँग्रेसीचे खुबशे दिग्गजांनी केले. आयज हे काँग्रेस खंय आसा? हे सगळे गोंयची जनता पळयता, गोंयचे लोक पळयता हे काँग्रेस खंय पावल्ले आसा आनी खंयच्यान खंय धांवता ते. आयज तांकां लिपोवन दवरपाचें पडल्या. ही परिस्थिती येयली. आयज पळोवंक गेल्यार ही डेमोक्रेसीचेर आमची खंय पळोवपाक शकना आमी. आयज लिपोवन दवरता तांकां, खंयच्या हॉटेलांनी व्हरता, खंय व्हरता आनी चालूच आसा. त्यांच्या प्रेसिडेंटाक, पार्टी प्रेसिडेंटाक पासून खबर ना बाबा ते रावतले काय ना. स्टेटमेंटा एक दीस एक स्टेटमेंट, नेक्स्ट डे दुसरे स्टेटमेंट, वरान स्टेटमेंट चेंज जाता. कोण रावतलो, कोण वयतलो, कोणाक काय खबर ना. सो हे सांगपाची गोष्ट ना. आनी लोकांक पयलीं कळोंक जाय आसलें की बाबा काँग्रेस कितें तें. हेच्या पयलीं डीच केल्ले आसा गोंयकारांक, परत डीच केला, हेच्या फुडेंय डीच करतले. सो जी काँग्रेस पार्टी आसा ती लोकांक डीच करपाक बीजेपीची बी टीम ही सिद्ध केल्ली आसा. सेकंड टायम तेंच्यांनी डीच केला, हेच्या पयलूय केल्ले, आतांय केला आनी हेच्या फुडेंय करतले. सो लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी तेकाच लागून आमी म्हणटाले रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक इंडिपेंडंट ऑपोजिशन फोर्स म्हणून ह्या सभागृहांत आसतले आनी सभागृहांत जो आवाज करपाक जाय, गोंयकारांचे विशय मांडपाक जाय, ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या थ्रू गोंयकारांचो विशय मांडटले ह्या सभागृहांत. आनी अशें चिंतना की बाकीचे थोडे जाण म्हणटा आसतले आमच्या डीएनएन ना. तुम्ही पळयलां आसतले बाकीच्या स्टेटींनी डीएनए कशी चलता ती, गोंयांनी कशी डीएनए चलता ती. सो ही डीएनए ना म्हणटा पळय ते तेंच्यांनी प्रूव केला खंयचे हितून डीएनए आसा ते. सो आमकां सांगपाची गरज ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स थर्ड लार्जस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा आयज हो स्टेप घेतले की फुडें जो ऑपोजिशन फोर्स आसा तो आमच्या द्वारे गोंयचे जे जितले विशय आसा ते फुडें व्हरतले आनी जो आवाज एसेंब्लीन पावंक जाय नेटान पावतलो हो फाटीं उरपाचो ना. फाल्यां काँग्रेस वचो आनी कोणूय वचो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स लास्ट मेरेन फुडलीं 5 वर्सां जी कंप्लीट जायसर 2027 इलेक्शन येयसर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आवाज तसोच उरतलो आनी पावरफूल जातलो.